आवाज. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, हांव उशा जरावकर. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान येवकार. दिसभरात कितें घडलें हें आमी आतां जाणून घेवया आमच्या सब एडिटरा कडल्यान. आनी ह्या ज्यो बुलेटिनान धाकटोसो नियाळ आमी तुमकां दितात आनी ज्यो सविस्तर बातम्यो आसात त्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटा. पयलीं आमी वचुया सुशांता कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी. सुशांत, लोकसभेचे इलेक्शन आहा ते एप्रिलान जावपाचें आसा आनी सगळेच कडेन पुराय देशभर लोकसभेचे जे वेंचणुकेचे वारे आसा ते घोळपाक लागला. गोंयानय वेंचणुकेची तयारी नेटान चलपाक लागल्या. सद्याक काँग्रेस, भाजपा आनी हेर जे थळावे पक्ष आसात तांचे उमेदवार निवडेचे यत्न चालू आसात. भाजपा आनी काँग्रेसीचे जे उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे उमेदवार आसात तांची लिस्ट तांच्यांनी गोंयच्यान केंद्रीय नेतृत्वा कडेन धाडिल्ली आसा आनी फुडल्या कांय दिसां भितर हे तेंचे जे लोकसभेचे उमेदवार आसात ते निश्चित जातले. त्यान पयलीं जायते फुडारी उलोवन दाखयतात की आमचो हो उमेदवार आसा तो अमूक मतांनी वेंचून येतलो, तमूक मतांनी वेंचून येतलो. आयज वाळपयचो आमदार आनी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें एक दावो केल्लो आसा की उत्तर गोंयचो जो भाजपाचो लोकसभा उमेदवार आसा तो 1 लाखा परस चड मतांनी वेंचून हाडटले अशे तरेचो एक विश्वास तांणी उक्तायल्लो आसा. दक्षिणे भितर भाजपाचोच उमेदवार जैतिवंत जातलो अशें ताणें म्हणिल्लें आसा. ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनांत. दुसरे वटेन काल जेन्ना सचिवालयान एक बसका जाली तेन्ना मंत्री माविन गुदिनोन एक असो आरोप केल्लो की GMR जी कंपनी आसा ती दबाव हाडटा की दाबोळी विमानतळ बंद करचो. हे फाटभुंयेचेर जो विमानतळ संचालक आसा ताच्या कोतान जो मोपा विमानतळ आसा ताका लागून दाबोळी विमानतळा वयली जी एअर ट्रॅफिक आसा ती 15 ते 20% देंवयल्ली आसा अशें स्टेटमेंट ताणें केल्लें आसा. तरीकय तो म्हणटा की मोपा विमानतळाक लागून दाबोळी विमानतळ कसोच बंद पडचो ना अशेंय तो सांगता. पूण हाचेर सद्याक आरती परती चर्चा चालू आसा की दाबोळी विमानतळ उरतलो की ना. ही तुमकां सविस्तर बातमी पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनान. सुशांतान आमकां 2 बातम्यो सांगलेल्यो आसा आनी तुमकां खबर आसतलें की आतां एप्रिलान लोकसभा इलेक्शन जावपाचें आसा आनी ह्याच संदर्भात उमेदवारी जे निवड जावपाची आसा त्या संदर्भात बोवाळ चाललेलो आसा. आतां वचुया दिप्ती कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी. उशा, आयच्यान 12वीची परीक्षा सुरवात जाल्ली आसा आनी ही परीक्षा जी आसा ती 18 मार्च मेरेन चलतली. अंदू 19 केंद्रांनी सुमार 17,987 विद्यार्थी परीक्षेक बशिल्ले आसा आनी हातूंत सुमार 8,550 चले तशेंच 9,437 चलयांचो आस्पाव आसा. फाटल्या वर्सा सुमार 19,377 विद्यार्थी ह्या परीक्षेक बशिल्ले आनी तातूंतले 18,419 विद्यार्थी पास जाल्ले आनी फाटल्या वर्साचो जो निकाल आसा तो 95.46% इतलो लागिल्लो. आयज 28 फेब्रुवारी म्हळ्यार विज्ञान दीस म्हणून आयचो दीस जो आसा तो साजरो करतात आनी सगळ्या गोंयच्या वेगवेगळ्या शाळांनी हो दीस मनयल्लो आसा. भुरग्यांनी वेगवेगळे विज्ञानीक मळावेले जे प्रयोग आसात तांचे ल्हानशे देखावे करून तांणी आपले परीन गोंयान हो दीस व्हडा उमेदीन मनयल्लो आसा. येस उशा. दिप्तीनय आमकां म्हत्वाची बातमी सांगलेली आहे. आयच्यान जी 12वीची परीक्षा ती सुरू जाल्ली आहे आणि त्यांनी काय बरी आंकडेवारी सांगलेली आहे. तुम्ही मुजरत ही 7च्या बुलेटिनान बातमी पुराय पळोवची. आता वचूया उत्तेजा कडेन जाणून घेऊया आयची म्हत्वाची बातमी. उत्तेजा, आयची म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार तुमकां खबर आसा म्हापसाचे फामाद श्री बोडगेश्वराच्या देवळांत आयज चोरांनी हात मारलो. आयज सकाळी फांतोडेर जी देवळाच्या एंट्रन्साचेर जी पादुकांची पेटी थंय दवरलेली ते पेटयेक बडयेच्या मजतीन तांच्यांनी फोडली. सुरक्षा जो सेक्युरिटी गार्ड आसलो तो न्हिदलेलो पळोवन ताचो फायदो घेवन तांची ती बडी घेतली आनी बडयेन ती फोडली आनी ते फोडटना तेन्ना आवाज जालो
त्या आवाजाची जाग घेवन तो सेक्युरिटी गार्ड जागो जालो आनी जागो जाल्या उपरांत तांणी ते पयले ते चोर व्हरतात पयशे. सेक्युरिटी जागो जाल्लो तो पळोवन तांच्यांनी थंयच्यान पळ काडलो. थोडी जी रक्कम हाताक मेळटा ती रक्कम तांच्यांनी घेवन थंयच्यान पळ काडलो. मजगती ह्या प्रकरणाचो पुलिसेन रोखडो सोद घेतला आनी जे चोर आले ते दोग दुबावितांक कर्नाटकाच्या पुलिसेन अटकूय केले. एक कांय वरां भितर अटकूय केले. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणल्यार कांदोळे हांगा एनक्रोचमेंट ड्रायव्ह जाल्ले PHCच्या मुखार ते आयज मातये भरवण केले. भलायकी खातें आनी आमदाराच्या फुडारपणा खाला ही कारवाय जाली. तर आमदार मायकल लोबोन सांगला की कांदोळी जे PHC आसा ते CHC करपा खातीर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या कडेन उलयतलो आनी ते PHCचे रुपांतर CSCन करपाचे प्रयत्न करतलो म्हणून सांगला. आनी तिसरी जी बातमी आसा ती आयस्क्रीम सेलरांची आसा. जे कोलवा दर्यादेग वाठारान आयस्क्रीम सेलर आसा ते चड रेटीन आयस्क्रीम विकतात म्हणून लोकांनी कागाळी केल्ल्यो. त्या कागाळीच्या फाटभुंयेर आयज वजन माप खात्यान 3 जाणांचेर कारवाय केल्या आनी सांगला की अशे जे गैरप्रकार खंय तुमकां कोलवा वाठारान किंवा हेर खंय वाठारान दिश्टी पडले जाल्यार तेंच्यांनी एक फोन नंबर दिला. त्या फोन नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करचो म्हणून अशें सांगला. ह्यो तुमकां 3 बातम्यो आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. उत्तेजन आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसा आनी हालीं जर पळोवपाक गेले जाल्यार चोरयेचे जे प्रकरणां आसा ती वाडपाक लागलेली आसा. आतां वचुया संजना कडल्यान जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी. संजना. गुजरात ATS नौदळ आनी केंद्रीय एजन्सी आयज व्हड कारवाय केल्ली आसा. गुजरातांतल्या पोरबंदरांत 3,300 किल ड्रग्स जप्त केल्ले आसा. ताचें मोल 2,000 कोटी रुपया परस चड आसा. दर्याचे शिमे वयल्यान मादक पदार्थ जप्त करपाची ही आतां मेरेनची सगळ्यांत व्हडली कारवाय आसा. ह्या वेळार 5 विदेशी पेडलर्सांकूय अटक केला. दुसरी बातमी आसा ती आदिवासी कल्याण खात्याची विद्या लक्ष्मी म्हूण येवजण आसा. हे येवजणेची 2011 ते 12 आनी 2018 ते 19 मेरेनची 950 लाभधारकांची कायम ठेव खात्या कडेन हक्क सांगी नासतना तशीच पडून आसा म्हणून खात्यान एक कळवणी केला की जे कोण लाभार्थी आसा तांच्यांनी खात्या कडेन येवचे आनी तांचो हक्क सांगून ह्या येवजणेचो लाभ घेवचो. जर 90 दिसां भितर येवंक ना जाल्यार ते येवजणेचे जे पयशे आसा ते सरकाराच्या तिजोरींत वतले. हे विशीं सविस्तर बातमी जी आसा तुमकां 7 गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. तिसरी बातमी आसा ती लोसणेचे दर आतां फाटल्या दिसांनी खूब वाडिल्ले. ते आतां सवाय जाला. 1 किलो लसूण आतां 200 ते 250 रुपयांनी बाजारांत विकतात. लसूण सवाय जाल्ल्यान आतां लसूण वापरपी कुटुंबांनी समाधान उक्तायलां आनी ते खोशी आसा. संजनान आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसा आनी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार फाटल्या दिसांनी लसूण जी आसा ती 100 रुपयाचेर पावलेली. आतां खंय तरी तेजे दर जे आसा ते देंवलेले आसा आनी ज्यो लोकांक सर्वसामान्य लोकांक ती लसूण घेवपाक परवडनासलेली आतां खंय तरी ते मातसो सू जातले. आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार जे आयज काँग्रेस यूथ आसा तांच्यांनी माहिती आनी तंत्रगिन्यान खात्यांत वचून जो सचिवालय घेराव घातलो आनी जो माहिती आनी तंत्रगिन्यान वरिश्ठ अधिकारी आसा तेणें काम करपा खातीर पयशे घेतला असो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आनी ह्याच संदर्भान ते आयज संचालकाक मेळपाक गेल्ले आनी तेंच्यांनी मागणी केल्ली की ताका निलंबीत करचो आनी निलंबीत केला म्हण तांकां एक लेटर दिवचें. पूण त्या संचालकान तांकां सारकी जाप दिली ना म्हूण तांच्यांनी सांगलें की जो मेरेन लेटर दिना तो मेरेन आमी थंयच बसतले असो तांच्यांनी निर्णय घेतलेलो. आतां ज्यो आमच्यो म्हत्वाच्यो ज्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसा सब एडिटर तशेंच रिपोर्टरांनी आनी एंकर्सांनी ह्यो बातम्यो तुमी मुजरत 7च्या बुलेटिनान विस्तारान पळोवच्यो. कॅमेरामॅन यश सयत हांव उशा जरावकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जाता.